भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया भुंगो, भोवरा, कार्पेंटर बी विशीं. ताका कोंकणीत गुंगुल्लो म्हणटात. तो काळोच मोठो आनी आवाज करपी किटक. बंबल बी ह्या नांवानूय ताका वळखतात. ताचें कूळ झायलोकोपिडी म्हळ्यार लाकूड पोखरून घोंटेर करपी. हाच्यो संवसारभर सुमार 500 प्रजाती मेळटात. गुंगुल्ल्याचें कूड सादारण काळसर, चमकदार, जायते फावट निळी, पाचवी वा मेटालीक रंगाची आसता. ताची पाखां वेगान फडफडटात. आकारान म्होंवा मुसा परस व्हड. भारतांत ते खूब शेतांत, बागेंत, रानांत, दोंगराळ वाठारांत, फुलां भोंवतणी गुंजारो करतना ते सहज दिसतात. झाडांच्या मोव थोड्या कुसक्या लांकडांत ते बुराक करतात. घरांच्या लांकडी भागांत म्हळ्यार फ्रेम, कामी, फर्निचरांतूय ते बुराक करून रावतात. ते लाकूड खायनात, फक्त बुराक करतात. गुंगुल्ल्याचो मुखेल आहार फुलांतले म्होंव आनी पोलन ग्रेन. पॉलिनेशन केल्ल्यान फळ झाडाक, शेंगांच्या झाडाक फायदो जाता. व्हडले गुंगुल्ले वर्सभर जगतात, तर थंड प्रदेशांतले कांय काळ न्हिदून रावतात. गुंगुल्लो हो मुळांत आक्रमक न्हय. जायत्या वेळार तो एकाकी आसता. म्होंवा मुसा सारकें ताचें समाज जिवन न्हय. मादी गुंगुल्लो मात थोडो आक्रमक, पूण खंयचोच गुंगुल्लो आपूण जावन कोणाचे वाटेक वचना. तो बोगद्या सारक्या घराचो जायतीं वर्सां वापर करता. ताचीं पिलां मुखार त्याच घरांत रावतात. ते वाडयताय बी. थोडे गुंगुल्ले एकामेका कुशीक घरां करून रावतात. सुकणीं, शेड्डे हे तांचे दुस्मान. मात गुंगुल्लो व्हडलो आसल्यार ते सहसा ताचे वाटेक वचनात. किटकनाशकां चड वापरिल्ल्यान गुंगुल्ले मेल्यात. आतां आदले सारके ते दिसनात. फक्त मादी गुंगुल्लो डंक मारता, पूण म्होंवा मुसा सारकी वेदना जायना. मोग्यांक साहित्यान गुंगुल्ल्याची उपमा दिल्या. भंवरा वयल्यान भंवरा बडा नादान है, भंवरेने खिलाया फूल अशीं जायतीं पदां आसात. चंचल वृत्ती दाखोवपाक ताची उपमा दितात. गुंगुल्ल्याचें घर बोगद्या सारकें सरळ आनी गोल. ताका किटक शिल्पकार म्हणूं येता. ते पॉलिनेशन करतात, पूण म्होंव सांठयनात. ते चड करून पोरणें लाकूड वापरतात. तर असो हो गुंगुल्लो, भुंगो. बरें तर भुरग्यानो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.